हांवें ठरयलें. मुद्दामून म्हादई म्हणजे केंद्र सरकारान आत्ताच दिल्ल्या DPR एप्रुवलाक धरून म्हादईच्या विशयाचेर जे राजकारण सुरू आसा त्या राजकारणा खातीरच हांवें ठरयलें की मुद्दामून समेस्त गोंयच्या जनतेक म्हादईचो इशू हो लोकां मुखार मांडचो, लोकांक कळचो म्हणूनच हो ल्हानसो केल्लो प्रयत्न. हांवें डिटेलान जरी ना जालें जाल्यार थोडक्यात लोकांच्या मुखार म्हादई आनी आतां पर्यंत म्हादईच्या खातीर केल्ले वेगवेगळे प्रयत्न हांव तुमच्या मुखार दवरतां. सुरवातीकूच जशें हांवें म्हटलां तशें म्हादईची लढाई ही आत्ताची ना, गेली 30 वर्सां म्हादई खातीर गोंय सरकार एक कर्नाटकाच्या बरोबर केंद्राच्या बरोबर झगडत आसा. ह्या 3 राज्यांमधलो विशय आमी महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोवा ह्या म्हादईच्या डिस्प्युटा खातीर लढाई सुरू आसा. खरें म्हटल्यार म्हादईचें उगमस्थान हें कर्नाटकांत आसा. तितूंतलो ऑलमोस्ट 78% ऑफ द रिवर ही गोंयांत व्हांवता, एक 4% ऑफ द रिवर ही महाराष्ट्रांत वता आनी ताच्या उपरांत उरलेली पर्संटेज जी आसा कर्नाटकांत आसा. आमी पळयता की गोंय मुक्त जाल्या पासून म्हणजे 1961 पासून ते जवळपास 90 पर्यंत ह्या हेजेर वेगवेगळे प्रोजेक्ट जावचे म्हणून तेन्नाची 5 वर्षीय योजना आसतली गोंय सरकार आनी कर्नाटक सरकार हांच्या मदीं वेगवेगळी उलोवणी चलताली. वेगवेगळ्या हायड्रो प्रोजेक्टा खातीर दोन्ही स्टेटीच्या मदीं जावं तो म्हादई रिव्हराचेर जावं तो दूधसागर रिव्हराचेर तांची सातत्यान उलोवणी सुरू आसताली आनी त्या पद्दतीच्या वेगवेगळे लेटर्स आनी करस्पॉन्डन्स काडून जर पळयत जाल्यार रेकॉर्डाचेरूय आसा दोन्ही स्टेटीच्या मदीं उलोवणी चलताली. बट कालांतरांत आमी पळयता की ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाक कारण गोंय हे राज्य सकल आसा आनी कर्नाटकांतलें हें उदक व्हांवून आमच्या पुराय राज्या खातीर मेळटा आनी राज्यांतले पिवपाची उदकाची सोय ह्या म्हादईच्या रिव्हराचेर जाता. पुराय उत्तर गोवा म्हणू नका की म्हादईच्या रिव्हराचेर आसा. पण एकंदर कर्नाटकांत आमी पळयता की तांची आसलेली वेगवेगळ्या राज्याची उरलेल्या राज्यां कडेन उदका खातीर आसलेली झगडी कालांतरान तांच्यांनी 90च्या उपरांत ही झगडी परत एकदां वाडोवपा खातीर खरें म्हटल्यार सुरवात केली आनी एकंदर तांच्यांनी म्हादई रिव्हरांतलें उदक हें डायवर्जन करचें म्हणजे आवट ऑफ द बेजीन व्हरचें हो तांच्यांनी प्रयत्न सुरवात केलो. जे उदक तांकां विदीन द बेजीन म्हणजे न्हंयच्या बेजिनांत वापरपा खातीर गोंय सरकाराचो पयलीं विरोध नासलो आनी आतांय विरोध नासलो. आमी एकंदर जर करस्पॉन्डन्स काडून पळयत जाल्यार 98 पासून आतां पर्यंत वेगवेगळे रिकॉर्ड्स अवेलेबल आसा आनी त्या त्या वेळार कर्नाटकांत आनी गोंय राज्यांत आनी एकंदर केंद्र सरकारान वेगवेगळे निर्णय ह्या वेगवेगळ्या फावटी घेतलेले आसा. एकंदर जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जर रिकॉर्डाचेर जाय आसत जाल्यार तेन्ना तेन्ना आसलेली सरकार मागीर जावं ते काँग्रेसीचे सरकार हांगासर आसतले, कर्नाटकांत आसतले, केंद्रांत आसतले. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हांगासर आशिल्ले, केंद्रांतूय आशिल्ले आनी कर्नाटकांतूय आशिल्ले. वेगवेगळे रिकॉर्ड्स आयजूय म्हाजे कडेन अवेलेबल आसा आनी कोणाक जर केन्ना कितें करस्पॉन्डन्स केला हे पळोवपा खातीर जरी आसत जाल्यार ते म्हणजे विधानसभेत जेन्ना उलोवप जातलें तेन्नाय दिवपाची म्हजी तयारी आसा. त्या खातीर आज मुद्दामून सांगता की कर्नाटकांत म्हणजे आयच्या घडीक जर तेंच्यांनी DPR एप्रुवल जरी केंद्र सरकारान दिला आसत सुद्दां जाल्यार आमकां मुळात खात्री आसा की हो DPR जरी एप्रुवल दिला आसत जाल्यार तो एक्चुअली कित्याक दिलो गेलो आमी हाज्या फाटची फाटभूंय पळोवपाची गरज आसा. मुळात कर्नाटकांत कळसा आनी हळतारा ह्या कणकुंबी हांगासर आसपी 2 नाल्यांचें खरें डायवर्जन जें आसा हे खरें डायवर्जनाचें काम तांच्यांनी 2008 ते 2012 पर्यंत तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात करपाक सुरवात केली आनी खरें ह्या काळात आमची ही केस सुप्रीम कोर्टात आशिल्ली. जवळपास 2006 ही सुप्रीम कोर्टात अपील केली. तेद्या वेळारच्या हांगासल्या राज्य सरकारान म्हणजे काँग्रेसच्या सरकारान ते सुप्रीम कोर्टात त्यांच्या समोर मांडपाक जाय आसलें, सुप्रीम कोर्टात दाखोवन दिवपाक जाय आसलें आनी तेद्या वेळार जावपी हे दोनूय नाल्यांचे डायवर्जन्स जे स्वता हांवें वचून पळयलां म्हणजे कणकुंबीच्यान जवळपास 3.5 किलोमीटर मलप्रभेक जे उदक व्हरता ते म्हणजे डीप 20 मीटर डीप आनी जवळपास 10 मीटर वीड हो नाला तांच्यांनी जवळपास कणकुंबीच्या त्या जंक्शना वयल्यान मलप्रभेच्या बेजिनांत व्हरून जो सोडला तेजें एक्च्युअल काम जर केन्ना सुरू जालां आसत जाल्यार परत एकदां हांव सांगता 2008 ते 12 ह्या काळांत जालां. तेद्या वेळार राज्यांत म्हणजे काँग्रेसीचें सरकार हांगाय आशिल्लें,
केंद्रातूय आशिल्ले आनी सुप्रीम कोर्टात 2007तल्यान ही केस चालू असताना जर थोडी सुद्धा जर दखल तेन्नाच्या काँग्रेस सरकारान हांगासर जर घेतली आसत जाल्यार हे नाल्याचें चलपी काम हे बंद जातलें आशिल्लें आनी आज तांकां डेरिंग गावचें नाशिल्लें की हो DPR एप्रुवल मागपा खातीर. म्हणून हांव मुद्दामून रिपीट करता की एकंदर ताज्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान दिल्लो निर्णय की ट्रायब्युनल फॉर्म करचें. जेन्ना जेन्ना 3 स्टेटी मदल्या उदकाचो प्रॉब्लेम डिस्कस जाता ताज्या वेळार सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिलो की म्हादय वॉटर ट्रायब्युनल फॉर्म करपा खातीर. एप्रॉक्सिमेटली 2010 सालाक ट्रायब्युनल फॉर्म जालें आनी 2012तल्यान त्या ट्रायब्युनलाच्यो हियरिंग स्टार्ट जाली. आमकां ताज्या उपरांतचो बरोचसो कार्यकाळ वेळच्या वेळी म्हणजे 2012 उपरांत येयल्ल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ट्रायब्युनलाच्या मुखार हो विशय कटाक्षान मांडपाचो प्रयत्न केलो आनी एकंदर आमी म्हणटा की ट्रायब्युनलाच्यो ऑर्डरी सगळ्यो पळयल्या उपरांत तेंच्यांनी उदकाची डिमांड जी आपल्याक 35 TMC आपल्याक भायर व्हरपाक मागलेली ताज्या येवजी तांकां फक्त ट्रायब्युनलान 2018 जी ऑर्डर दिली 3.5 TMC उदक एकंदर तांकां भायर व्हरपाक परमीट केलें आनी 13.8 TMC उदक तांकां एकंदर पूर्ण वापरपा खातीर दिलें. उरलेलें उदक तांकां विदीन द बेजीन वापरचें अशें सांगलें गेलें आनी एकंदर गोंयची डिमांड जी आशिल्ली ही 35.5 TMC हें उदक गोंया खातीर तेंच्यांनी विदीन द बेजीन जें येता तें वापरपा खातीर परमिशन दिलें. एकंदर 4 TMC उदक हें महाराष्ट्रा खातीर गोंयचें हें परमीट केलें. 2018 दिल्ल्या म्हादय वॉटर ट्रायब्युनलाच्या ऑर्डरीक महाराष्ट्रात रोखडीच चॅलेंज केली गेली, केंद्रात रोखडीच चॅलेंज केली गेली, बट गोंय सरकार तेन्ना ही ऑर्डर चॅलेंज करूंक ना. आनी आमी आज म्हणजे बऱ्याच जाणांक कदाचित म्हादय हो विशय हो राजकीय विशय आसतलो. हांवें म्हटलां की तेची पॉलिटिकल पोळी भाजून घेवपा खातीरचो विशय आसतलो. आज ज्या म्हादयच्या विशयाचेर म्हणजे वेगवेगळे जाण लागीं येवचे, वेगवेगळे जाण एकत्र जावचे आनी आझाद मैदानाचेर हातवेर करून एक व्हडलो फोटूय तेंच्यांनी पब्लीश केला हांवें पळयला. बट तेज्या वेळार त्या फोटून आसलेले हे सगळे जाण हे काँग्रेस सरकारांत आशिल्ले. तुमी मुद्दामून काडून पळयात भितरले सगळेच लोक हे 2007 पासून 12 पर्यंत काँग्रेस सरकारान जरी आशिल्ले जाल्यार काँग्रेस सरकाराचे एडवायझर आशिल्ले, काँग्रेस सरकाराक ते मार्गदर्शन करताले. तेन्ना तांकां एकट्याकूय कोणाकूय म्हणजे म्हादय खातीर कसलीच एक जाप काडपाक जाली ना. म्हादय खातीर सुप्रीम कोर्टात अपिलूय करपाक सुप्रीम कोर्टात रिपोर्टूय सबमीट करपाक जालें ना. तेज्या वेळार ते वेगळ्या कामांनी मग्न आशिल्ले. आपल्या जर सरकाराक तेन्ना जर तेंच्यांनी मार्गदर्शन केल्लें, तेन्ना जर तेंच्यांनी सांगलेलें जाल्यार म्हाका दिसता आयची पाळी आयज जे म्हादयचेर येयला तें संकट कदाचित येवचेंय नाशिल्लें हाची म्हाका पुराय खात्री आसा. म्हणून म्हणजे आज आपले खंय तरी पॉलिटिकल अस्तित्व दवरपा खातीर एकत्र म्हाकाय हरकत ना. म्हादय ही म्हाज्या खातीर राजकीय लढाई न्ही. हांव परत एकदां सांगता, म्हादय ही म्हाज्या खातीर हांवें जशें म्हटलां गोंयची अस्मिताय आसा, गोंयची लायफलायन आसा आनी आमी म्हादयचे आई प्रमाणेच मोग करता. हांव परतूय रिपीट करता, म्हादय ही आयज म्हाज्या खातीर हांव लढाई लढला. 1998 पासून ह्या म्हादयच्या लढ्यात हांव सातत्यान वेगवेगळे फावटी जेन्ना जेन्ना म्हादयच्या आंदोलनात म्हाका सहभागी जावपाक मेळ्ळा तेन्ना तेन्ना म्हादयच्या लढ्यात हांव सातत्यान सहभागी जाला. हांव आमदार आसतना आनी ताच्या कितलेसोच पयलीं पासून ह्या म्हादयच्या लढ्यात आसा. आनी म्हणून आज परत एकदां हांव सांगपाक सोदता की जरी आमी म्हणटा की हांव मुख्यमंत्री मार्च 2019 जालो आनी जेच्या वेळार हांवें पळयलें की दिल्ली ऑर्डर बरेच जाण जे आज सांगता तेंच्यांनी आमचो विजय जालो घोशीतूय केलो, हे ऑन रेकॉर्ड आसा. पेपरवाले सगळे जे आसा तेंच्यांनी तेन्ना छापलेले आसा, जाय जाल्यार पेपरवाल्यांनी काडूनय पळोवचें. आनी इवन दो म्हाका दिसता म्हाज्या पत्रकार भावांनी तांकां जेन्ना वेगवेगळे प्रश्न विचारले तेन्ना बसलेले तांचे फ्रस्ट्रेशन हे पेपरवाल्यांचेरूय दिसून येयलें. म्हाका वायट दिसता की म्हादयचेर विचारपी प्रत्येक प्रश्नाक जर तेंच्यांनी जापो दिल्ल्यो, तांच्यांनी जर सांगलेलें जाल्यार म्हाकाय खूब बरें दिसतलें आसलें. अशे वेगवेगळे विशय मांडटा आसतना तांच्यांनी डिटेलान म्हादयचो अभ्यास करचो, म्हादयच्या विशयाचेर पत्रकारां कडेन उलोवचें आनी मुक्त मनान उलोवचें. आपलें जर काही चुकलेंय आसत जाल्यार तें मान्य करचें खंय चुकलेलें म्हणून. हांवें सरकाराची धुरा घेना फुडें तेन्ना पळयलें की हय कदाचित फाटलो कोण मंत्री आसलो तेणी कितें केलां आनी WRDचो हें पळोवपाक रावूंक ना. कदाचित
भाईच्या त्या आजाराच्या कार्यकाळात भाई कदाचित आम्ही म्हणटा की थोडोसो आमच्या कडल्यान उशिरूय जालो आसतलो, बट हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें चड न उशीर दवरता म्हणजे मार्चांत हांव मुख्यमंत्री जाला, 3 जुलयाक सुप्रीम कोर्टात हांवें ही केसी खातीर परत एकदा म्हणजे म्हादई ट्रिब्युनल दिल्ली ऑर्डर ही आमी अपील केला. आयजूय बी 3 राज्यांचो म्हादई अवॉर्डाचेर अपील जो आसा हो सुप्रीम कोर्टात आसा आणि निश्चित रित्या ताच्या खातीर सातत्यान कितें प्रयत्न करपाचे हे सुप्रीम कोर्टात आमची लिगल टीम ही ताचेर वेगवेगळे परत एकदा अपील्स जी आसा ही सबमीट करीत आसा. मीनवायल ह्या काळात म्हणजे जो विषय आम्ही म्हणटा की सॅलिनिटी हो विषय आम्ही केन्नाच मानूंक नाशिल्लो की खारटपणा जो न्हय वयर वयर वचूं शकता हो विषय जो प्रामुख्यान मांडपाक जाय आशिल्लो तो 2019 हांव जेन्ना पयले फावटी जलशक्ती मंत्री श्री शेखावतजी हांकां मेळ्ळो तेन्ना तांकां हांवें पटोवन दिलें की म्हादईचें उदक हें फक्त समुद्रांत वचना, तर म्हादईचें उदक हे वेगवेगळे कडेन 6 जाग्याचेर व्हडले डॅम आसतले किंवा ल्हान डॅम आसतले हातूंतल्यान आमी पिवपा खातीर लिफ्ट करता. ताच्या व्यतिरिक्त उदक हे आमच्या मांडवीत येवन मेळटा आनी मागीर ते अरबी समुद्रांत वता. एकंदर गोंयांत प्रकार आसा की अरबी समुद्राचें उदक हे मांडवी न्हंयतल्यान गांवांतल्या वेगवेगळ्या गांवांतल्यान वयर वता आनी खारसनपणा हो तो गांवांनी आमकां दिसून येता म्हणून बेंगळूर हे वेगवेगळे कडेन वाडटाय बी. हांव मांडवीच्या घाटाचेरूच म्हणजे कोठंबी ह्या गांवांत रावता, म्हाका खबर आसा त्याय गांवांतलें उदक एकंदर एप्रील ह्या म्हयन्यांत हे खारट जाता. आणि जर म्हादईचें उदक म्हणजे आमी गांजा डॅम हांगासर आडयता तें जर सकयल येयलें ना तेजो खारटपणा आनीकूय वाडत वयतलो. ही सॅलिनिटी आमी प्रूव करपाक लायली आनी म्हजें म्हणणें आयकून आमचे शेखावतजी हांच्यांनी म्हणजे टेक्निकल पर्सन्स जे सॅलिनिटी टेस्ट करता तांकां स्पेशली 3 टायम वर्सांतल्या 3 वेळा आमी म्हणटा की डीप पावसांत उन्हाळ्यांत आनी हिवाळ्यांत 3 फावटी तांकां सॅलिनिटी टेस्ट करपाक लायली आनी तोय रिपोर्ट हो सुप्रीम कोर्टाच्या हेका सबमीट केल्लो आसा. मेनवायल आमी पळयता की एकंदर आमी हे सगळे रिपोर्ट्स जमा करून सुप्रीम कोर्टानूय बी अपील केल्ले आसा आनी ताकाच लागून आमकां आशा आसा की हो सगळे कन्सिडर करून सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय हो परत एकदा आमच्याच बाजून लागतलो हाची आमकां खात्री आसा. आयच्या घडीक जरी म्हणजे आमी म्हणटा की CWC सेंट्रल वॉटर कमिशन हांच्यानी तांचो DPR एप्रूव्ह केला आसा. कर्नाटक ह्या बाबतींत थोडेशे एग्रेसिव्ह आसतले की हे उदक डायवर्ट करपा खातीर, पण आमकां खात्री आसा की आज दिल्लो DPR आमी आमचे प्रामुख्यान डिमांड हे केंद्रांतले आमचे म्हणजे अमित भाई शाह सेंट्रल वॉटर कमिशन हांकां बरोवनूय कळयला की गोंयचेर अन्याय जावचो न्ही आनी त्या खातीर आमी वेगवेगळ्यो स्टेप्स करपा खातीर तयार आसा. आमी एकंदर सगळ्या गोंयच्या लोकांनी एक जावचें आणि आमी सगळ्यांक आव्हानूय केल्लें की ऑल पार्टी हांकां की तुमी आमी दवरलेल्या ऑल पार्टी मिटिंगेंत येयात, तुमचो विशय मांडा म्हणून. तर आमी आप आसतली, काँग्रेस आसतली, कोण गोवा फॉरवर्ड आसतले, कोण RG आसतले, MG आसतले, ह्या सगळ्यांक की सगळे जितके स्टेट पार्टी असेंब्लीत रिप्रेझेंट करता तांकां मेल जालेली, तांकां पत्र पर्सनली जालेलें, फोन करूनय सांगिल्लो की तुमी ऑल पार्टी मिटिंगेंत येयात, तुमचो विशय मांडा. ताज्या उपरांत आमी डेलिगेशन घेवन केंद्रांत या, आमी सगळे एक आसा म्हादईच्या विशयाचेर हे लोकांक दाखोवन दिवया. जो पर्यंत आमी दाखयना की आमची एकी आसा तो पर्यंत आमकां केंद्रांतूय बी म्हणजे म्हाकाय फोर्स मेळटा आशिल्लो की केंद्रांत ही लढाई लढटा आसतना. पण एकंदर जे दिसा आमी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें बींग अ गव्हर्नमेंट म्हणल्या उपरांत काही निर्णय हे कॅबिनेटांत पयलीं घेवपाचे आसता आनी एकंदर ते बाकीच्या मिटिंगेन मांडपाचे आसता. म्हणूनच आमी कॅबिनेटांत निर्णय घेतलो की आमी DPR विड्रॉ करचो म्हणून केंद्र सरकारा कडेन डिमांड करता. दुसरो डिमांड जो आमी म्हटलो की म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची आणि वॉटर डिस्प्यूट राज्यांतलो आसा हो रिझॉल्व करचो. तिसरो डिमांड एकंदर जे आसा की आमी बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक आमचे इन्स्ट्रक्शन दिवचे की वॉटर डायवर्ट जावचे न्ही म्हणून एकंदर तेंच्या अगेन्स्ट एक्ट जावचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसलो. बट दुर्भाग्य आमचें की ह्या विशयाचेर आमचे विरोधक एक जाले ना. दिसताच्या मिटिंगेक म्हणजे भारतीय जनता पार्टी, MGP आनी इंडिपेंडंट MLA सोडले जाल्यार बाकीचे कोणूच थंयसर फिरकले सुद्दां ना आनी असेंब्लीत स्वता आसतना सुद्दां थंयसर येवनूय त्या मिटिंगेक ते येयले ना. दॅट प्रूव्स म्हणजे तांकां
खंयसर तरी एकी जाल्ली नाका आशिल्ली, तांकां सरकारा बरोबर येवपाचें नाशिल्लें, तांकां म्हादईचें पडलें नाशिल्लें, तांकां फक्त म्हादई ह्या विशयाचेर राजकारण करपाचें आशिल्लें. आणि म्हणून तर काल परत जेन्ना आझाद मैदानाचेर बसून भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष येवना म्हणून सांगताल्या मनशान म्हाका दिसता पयलीं पळोवपाक जाय आशिल्लें, पयलीं लीड सरकारान घेतलेली, मुख्यमंत्र्यान घेतलेली त्या मिटिंगेक आमी वचूंक ना. म्हाका दिसता ते जर त्या मिटिंगेक आयले जाल्यार निश्चित रित्या आमी सगळे एक जातले काल त्या तुमच्या आझाद मैदानाच्या मिटिंगेक आमचोय अध्यक्ष येता आशिल्लो आनी हात वयर करपाक आमकांय कांय हरकत नाशिल्ली. त्या खातीर तुमी पयलो स्टेप चुकला हें लक्षात घेवपाक जाय. गोंयच्या जनतेक तुमी फुटोवंक शकना, तुमकां राजकारण करपाक जाय हें तुमी सांगात की तुमकां म्हादई बाजूच्या पेक्षा राजकारण करप हें तुमकां व्हडलें आसा. पण म्हज्या खातीर, म्हज्या सरकारांतल्या सगळ्या कॅबिनेट कलिग्सा खातीर आनी भारतीय जनता पार्टी खातीर म्हादई हो अस्मिताय आसा. म्हादई आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. म्हादईच्या रक्षणा खातीर आमी जे जे कितें करपाक जाय, लिगली आसतलें, टेक्निकली आसतलें, पॉलिटिकली आसतलें, ते सगळें करपा खातीर आमी समर्थ आसा आनी आमी सातत्यान ते आमी करीतूय रावतले. म्हणूनच तर आज परत एकदा हांव रिपीट करता की कदाचित तुमकां सगळ्या जाणांक जाहीर सभा घेवपा खातीर तुमी कदाचित सांखळे लोकांक आपयले आसत. सांखळेक फाल्यां येतले आसत म्हाका खबर ना, बट जेंकां हो विशय कळटलो हो फक्त हांच्या राजकीय अस्तित्वा खातीर हे लोकांक जमयत आसा तेन्ना लोकांक कळून चुकतलें तांकां म्हादईचें पडलेलें ना. गेल्या 30 वर्सां हातूंतलो एकटोय मनीस आंदोलनांत केन्ना देवूंक नाशिल्लो, हातूंतलो एकट्याय मनशान केन्ना म्हादईचेर उलोवंकूय नाशिल्लें. हांच्या खातीर ही फक्त पॉलिटिकल लढाई आसा. बट सामान्य गोंयच्या जनते खातीर जेन्ना म्हादईचें हित पळयता तेन्ना निश्चित रित्या सरकारान केल्ले प्रयत्न म्हणजे मागीर ते सुप्रीम कोर्टात आसूनी किंवा म्हादई ट्रायब्युनलात आसूनी, केंद्र सरकारा कडेन आसूनी, कर्नाटका कडेन आसूनी, महाराष्ट्रा कडेन आसूनी, हांव सगळेच विशय आज कॅमेरा मुखार मांडूंक शकना. काही विशय जे आसा हे एकंदर म्हाका न मांडटाच आमी आमची बाजू हे आमचे एजी वेगवेगळे एडवोकेट्स आनी वेगळ्या पद्दतीन आमी मांडीत आसा. आमचे विशय एकंदर आमच्या पॉलिटिकल लिडर्सा पर्यंतूय आमी मांडीत आसा. पण एकंदर एक बाजू निश्चित आसा, आमी ही लढाई जिखतले हे हांव ठामपणे सांगू शकता. आमी केंद्र सरकारा कडेन मांडलेलो विशय की म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची हो आमचो पयलो डिमांड आसा. DPR विड्रॉ करचो हो आमचो दुसरो डिमांड आसा. आनी तिसऱ्या कडेन आमचे फॉरेस्ट लायफ आसतले, नॅशनल वायल्ड लायफ आसतले, हांच्या कडेन वेगवेगळे पत्र व्यवहार करून तांकां ऑब्जेक्ट करप हें तर आमचें सातत्यान सुरवातूच आसा. आनी ताचेर खंयसरूच आमी कमी पडचे ना, ताचेर खंयसरूच आमी फाटीं पडचे ना, ते आमी सगळे करतलेच ही निश्चित रित्या म्हाका खात्री आसा. म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा आव्हान करता की म्हादईची लढाई ही आमच्या खातीर अस्मितायेची लढाई आसा. म्हादईची लढाई ही गोंयच्या खातीर आसा, गोंयचो सैम काडपा खातीर आसा. आमी जेन्ना आयज पळयता की ह्याच पद्दतीन आमी फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून हांव परत एकदा सांगता तुमकां आयज पर्यंत आमी जी लढाई आमी 2012 साकून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हातात घेतल्या ती जिखल्या. म्हणून आयच्या ह्या मकर संक्रांतीच्यो तुमकां शुभेच्छा दिता आसतना 3M ही तितकीच म्हत्वाची आसा. म्हणून ह्या 3M पैकी एक आमी जेका म्हणटा की मायनिंग ही लढाई 2012तल्यान सुरवात जाल्ली. आज 2022 आमी ती जिखली कारण 4 लोकांची लेटर्स, आज 4 मायनिंग डिजीज ही लेटर्स आमी आज हँडओव्हर केली. फुडल्या 50 वर्सांचो गोंयकारांचो विचार केलो आनी लेटरां दिली जेणे करून सस्टेनेबल मायनिंग गोंयांत सुरवात जातली. फुडली कितलीशीच पिढयो ह्या पद्दतीन गोंयांत उदरगत जातली. गोंयच्या लोकांक मायनिंगेच्या बाबतींतल्यान रेव्हेन्यू खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयकारांक मेळटलो. दुसरी गजाल विच इज एन M स्टँड फॉर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट किंवा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ह्या एअरपोर्टा खातीर तितकेच अशेच लोक विरोध करताले, अशेच लोक सुप्रीम कोर्टात गेले, मायनिंगाच्या बाबतींत विरोध करताले, सुप्रीम कोर्टात गेले, वेगवेगळे आमी कष्ट सहन केले, वेगवेगळे आरोप सहन केले. मायनिंगाच्या बाबतींत विधानसभेच्या भायर 2012 पासून 22 पर्यंत करीत आयले. बट मायनिंगेत सक्सेसफूल जाले, आमी मोपात सक्सेसफूल जाले. आनी आयच्या मकर संक्रांतीच्या दिसा हांव मुद्दामून सांगता म्हादईच्या उदकाच्या बाबतींत सुद्दां फुडल्या 50 ते 100 वर्सां खातीर आमी घेतलेलो निर्णय म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म जावची जेणे करून फुडल्या 50 आनी 100 वर्सांचो उदकाचो विशय
गोंयचो सुटचो म्हणून आमचो प्रामुख्यान प्रयत्न आसा. आमचो प्रयत्न चालूच उरतलो. 2M मायनींग आनी मोपा हातून आमकां यश मेळ्ळें, म्हादयच्या बाबतींतूय आमकां यश मेळटलें हाची म्हाका खात्री आसा. म्हणजे समेस्त गोंयकार भाव भयणी ह्या सगळ्या विशयाचेर सरकाराच्या बरोबर आसतली हेची हांव खात्री बाळगिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.